आयची प्रेस घेवपाचें मूळ कारण असलें आमचे एक पेडणेकार भाव उदय महाले जे निमंत्रक आसात मोपा पीडित जनसंघटना तांच्यांनी जो एक उलो मारला आमच्या पेडणेकारांक तशेंच गोमंतक्याक, कारण तांच्यांनी एक तारखेक कासारवणे ग्रामपंचायतीन त्यांनी सगळ्यांचे धरणे आंदोलन दवरलेलें आसा. खरें सांगपाचें म्हणजे मिशन फॉर लोकल जे आसा तेंचें कार्य हेच आसा, कारण एक तर सगळ्यात महत्वाचे आमच्या पेडण्याच्या लोकांक फायदो जावपाचो. हेसर आमी राजकारण हाडूंक सोदिना. आमी आतां कितें चिंततात, जे तेणी आतां स्पेशली उदय महालेन जे आतां तेंच्यांनी जे आयज धरणे दवरला हे बेरोजगार लोकांक पेडण्याच्या तांकां आमच्या हितून बरे जॉब मेळनात GMRन. खरेंच वायट दिसता, आमकांय वायट दिसता. ताका लागून आमचो ताका संपूर्ण हे आसा तांकां आमी ताका घोशीत करता. आमची संपूर्ण मिशन फॉर लोकलच्या वतीन ताका आमी सपोर्ट आसा. आतां कितें आसा, आमच्या एअरपोर्टाचेर बऱ्याच जाणांची जागा गेल्या, बऱ्याच जाणांची घरां उद्ध्वस्त जालेली आसात, पण जॉब्स मेळूंक ना. ह्यो मेजर इश्यू आसा आनी म्हाका दिसता त्याच्यासाठी प्रत्येक आमच्या कार्यकर्त्यांनी पेडणेकारांनी त्या दिसा तांकां पाठिंबो दिवप खूप गरजेची गोष्ट आसा. कारण बरेचशे भुरगे आमचे स्पेशली बरे वेल एज्युकेटेड आसात, ते टेम्पररी कामाक आसात, परमनंट ना, ते आउटसोर्सिंगच्या हितून काम करतात. ताका लागून म्हाका दिसता ह्यो जो एकवट आसा जेणे करून ही मेसेज सगळ्या आमच्या सरकाराक पयलीं पावोनी. स्पेशली म्हणजे महिला वर्गांकय एक आसा, एक आव्हान आसा की तुम्ही महिलांनी सुद्धा त्या दिसाच्या प्रोग्रामाक एक 10-15 मिनटांसाठी येऊन आपली उपस्थित दाखवून सपोर्ट दाखवूया. कारण पेडण्याचे अस्तित्व दवरप हे आमचे पेडणेकारांचे काम आसतलें. जर आमी हे पेडणेकार करूं शकना जाल्यार आमचं फुडलें कितें जातलें. कारण GMR सारकी व्हडली जी संस्था हैसर येयल्या जेणी इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या नांवार आमकां पेडणेकारांक खरेंच सकयल घातल्या. स्पेशली आमच्या भुरग्यांक जॉब्स ना, कारण बरेचशे तेंचे जे हाय सॅलरीज आसात, हाय पोस्ट आसात, ते सगळे त्यांनी भायल्यांक दिलेले आसात. आणि हे दाखोवपासाठी आमकां गरज आसा. आमी ताका जाहीर म्हणजे पाठिंबा दिता. आणि त्याच्यासाठी परत एकदा सगळ्यांक आव्हान, संपूर्ण पेडण्याच्या माझ्या प्रत्येक भावा भयणां तशेंच युवक युवतींक आणि स्पेशली अनएम्प्लॉयड आणि एम्प्लॉयड भुरग्यांक जे प्रायव्हेट काम करतात त्यांच्यानी त्या दिसा उपस्थित जावची. ही जनजागृती आसा. पहिली गोष्ट आसा, आंदोलन करून कितें जायना. पयर आमी कितले हजारो लोक लागीं जाले आख्ख्या गोंयचे. आमकां भरपूर कमिटमेंट दिले की आमच्या टॅक्सीकर भावांक अशें करता तशें करता. एज ऑन टुडे सोल्युशन दिला आमचो CM. फक्त भिवपाची गरज ना हे शब्द त्याचे इतले बायहाड आसात की आमी हे फक्त त्या स्वप्नातच आसा. भिवपाची गरज ना, पण सोल्युशन जायना. सो हांव परत सांगूंक सोदता ह्या माध्यम तुमच्या प्रसार माध्यमातून कित्याक जे कमिटमेंट CM दिता ते खरे पूर्ण झाले का. कारण तूं पालक या नात्यान आमच्या पेडण्याचेर कितें लक्ष दिला. ह्या जॉबान सुद्धा त्यांना समाविष्ट करून घेऊन स्पेशल आरक्षण ह्या लँडलेकरां खातीर दिवपाची सरकारची आमची एक मोठी एक मागणी आसा. जेणे करून आयज थंयसर खुबशे आमचे सुशिक्षित भुरगे, हांव सांगता बरे इंजिनियर ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे सुद्धा आयज टॅक्सी वेवसाय करता. आयज त्यांची कमावपाची कुवत एक इंजिनियर आलो तर त्याची हे सॅलरी साधारण 60,000 50,000 1 लाखापर्यंत जाऊ शकता. पण आयज तो टॅक्सीक लागून ते 10-20,000 रुपयांक लागून थंयसर मोठो बिचारो वळवळला. असे जे सुशिक्षित जे आमचे भुरगे आसा हांकां योग्य त्या रितीन गोवा सरकारचे जे हे आसा जॉब आसा हे तांकां प्रामुख्यान दिवचे. तशेंच सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो एअरपोर्ट हो प्रोजेक्ट आसा. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे सुद्धा जे मोठे प्रोजेक्ट आसात ह्या प्रोजेक्टांनी ह्या लँड युजर जे भुरगे आहात तांकां सगळ्यांक समाविष्ट करून घेवपाची आयज गरज आसा. आणि ज्याची कुवत आहा ताका थिंगासर व्यवसाय आसात किंवा इतर सुद्धा खूपशो गोष्टी आहात, ह्या सगळ्या गोष्टींनी सुद्धा GMRन सुद्धा तांकां समाविष्ट करून घेवपाची गरज आसा. आयज जवळजवळ 20 वर्षां जाली ह्या लँड एक्विजिशन चालू प्रोसेस चालू जावन 15 वर्षां जाली जवळजवळ लोकांक पेमेंट घालपाक स्टार्ट केलो. पण अजून 15 वर्षां लोकांक पेमेंट क्लियर जायना. म्हणजे एक मोठे दुर्दैव आसा. तसेच सरकारचे हे एक मोठे फेल्युअर आसा. आयज आमी म्हणटा प्रत्येक घराक विकास पावोंक जावो, पण आयज ज्या लोकांची जमीन सरकारान आयज काढून घेतली, हांव अशें म्हणटा आयज म्हणची परिस्थिती आसा की लोकांची जमीन गव्हर्नमेंटान हडप केली.
पण त्या बदल्यात सरकारान तांकां कांयच दिवना. आयज ती कसं व्हडली व्हडली 5 स्टार हॉटेल्स आणि इतर खुबशे हे येतात, पण आमच्या लोकां खातीर जॉब कसले 10 आणि 15,000 रुपयाचे जॉब आमकां मेळटात. जेची कुवत आहा ते 60,000 1 लाख कमावपाचे ज्या भुरग्याचे क्वॉलिफिकेशन आहा त्या भुरग्यांक आयज टॅक्सी सारको एक सादो एक व्यवसाय तेंच्यांनी दिला. आमी ह्या सगळ्या गोष्टीचो सांगपाचे म्हणजे निशेध करता. आणि आमचो हे जो आसा उदय महाले हेचे जे सगळे विषय आहा ह्या सगळ्या विशयाक आमची खूप वर्सांची ही मागणी आसा आणि त्यांनी हे विषय लावून धरलो त्याचे हांव अभिनंदन करता. आणि त्याच्या विशयाक आमी आमच्या लोकल मिशन फॉर लोकलचे आमचे राजन बोरगांवकर साहेब तेंच्यांनी सपोर्ट केलो, तेंचे हांव अभिनंदन करता. राजन बाबू एक क्वेश्चन आहे तुमका. तुम्ही म्हटल्यात जॉब दिवंक ना म्हणून. सीएमान प्रत्येक एका मिटींग किंवा किती असता त्यांचे प्रत्येक वेळा सांगता न्हू आम्ही मोबाईल एअरपोर्टान जॉब दिले, लोकल्सांक इतले दिले, सगळे ते हे करतात. हाचेर तुमचे कितें म्हणणं? सांगपाचें म्हणजे एवरी टायम सीएम म्हणटा 80-90% पेडणेकर आसात. नांवां पेडणेकर असले म्हणून जायना, रियलिटी हे ना. आणि जे जॉब जो सीएम सांगता एवरी टायम हे चुकीची माहिती आसा. कित्याक न्ही, जॉब्स म्हणजे कितें आसा जसो परमनंट सोल्युशन, त्याचे कन्फर्म जॉब आसता ताका जॉब्स म्हणटात. टेम्पररी जॉब म्हणू शकना. सीएम जेन्ना जॉब दिले म्हणटा म्हणजे ते आउटसोर्सिंग घेता ताका जॉब म्हणू शकना. आणि हे आउटसोर्सिंग जॉब कसले आसा, हाऊसकीपिंग, मेंटेनन्स हे सादी कामां आमचे पेडणेचे लोक आसात. आणि आता म्हाका दिसता ते आमचे भुरगे सुद्दां कंटाळ्यात, कित्याक तेंचे ग्रॅज्युएशन तेंचे हायली क्वॉलिफिकेशन आसतना सुद्दां तांकां बारीक बारीक कामां दितात ते जीएमआर, जेणे करून ते जॉब म्हणू शकनात. आता बरेचसे महाराष्ट्र किंवा भायले नॉर्थ इंडियाचे लोक हे हायली ऑफिसर्स आसात. ते आपल्या लोकांक थंय कनेक्ट करतात. आणि आमचे जे पेडण्याचे लोक आसात हे बारीक कामां, ते टेम्पररी कामां आसात. सो सीएमान अशें म्हणप न्ही ते 80-90%. जर तुमकां जर आहा जाल्यार गिव द क्लॅरिटी, बाबा ह्यो कन्फर्म एम्प्लॉईज आसा आमचे, ते 80% आसा काय 90 काय 50 ते कळतले. हेचेर खरें म्हणजे एक व्हाईट पेपर काडपाची खूप गरज आसा सरकारान. कित्याक न्ही, दर वेळी ह्यो इश्यू आसा आणि फक्त सीएम आमचो म्हणटा बाबा ना ते अमके दिले 90% आसा. हे ही नांवां ती नांवां जी दिल्यात तुमी ती फॉर एक्झाम्पल बरेचशे जे आसात ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसात फॉर 1 इयर. त्यातले कितल्याशे लोकांनी आतां नोकऱ्यो सोडल्यात की तांकां काडल्या, सोडूंक न्ही तांकां काडल्यात तेंच्यांनी. सो हेचेर भरोसो दवरपाचो न्ही. आणि सीएमान हे आमकां एक व्हाईट पेपर क्लियर करून दिवचे, इतले जीएमआरएन आसात, वर्क कन्फर्म 1 वर्स जालें तांकां कन्फर्म जालें. किंवा बाकीचे कितें कंपनीज आसात कित्याक सगळे ह्या टेम्पररी आसात. ह्यो म्हाका पटना, हे चुकीचें आसा. आणि ही म्हायतीसाठी आमचो विरोध आसा. पेडण्याच्या लोकांक सांबाळून घेवंक ना. ते जीएमआरान खरें म्हणजे आयज सरकाराची गरज आसली आमच्या पेडण्याची. एक पालक मंत्री ह्या नात्यान सीएमान आपल्या भुरग्यांक तितून कशें सांबाळून घेवपाचें काम आसलेलें. आमचो आमदार हे करूं शकना हे सीएमाक सुद्दां खबर आसा. तर ह्या टायमार खरें म्हणजे सीएमान फुडें सरून आमच्या पेडण्याच्या प्रत्येक स्पेशली जे युवक आहात, सीएम साहेबांक हांव सांगूंक सोदता, इतले हायली क्वॉलिफायड भुरगे टॅक्सी चलयतात. हे पडटा का तुझ्या साखी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले अशे भुरगे हायली क्वॉलिफायड ड्रायव्हर आसात आणि ते बरे टॅक्सी चलयतात, ताका धड गिरेक ना, ते इन्स्टॉलमेंटाचे ते बुडलेले आसात. सो म्हाका दिसता ह्यो एअरपोर्टमुळे एक्चुअली आमचे पेडणेकारांचेर दुर्लक्षीत जालेले आसा. आणि हे हांव मान्य करूंक तयार ना की आमची ते मेजॉरिटी आसा. हालींची एक गोष्ट आसा पळय, एक्चुअली उदय महाले सांगतालो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.